सो फर्स्ट तुमकां आतां इन्शुरन्स ह्या फिल्डान येवपा खातीर कितें दिसलें की खंयच्या टायमार तुमी चिंतले? ना, जेन्ना हांव 12वेक पावलो तेन्ना परिस्थिती सामकीच गंभीर जाली. आमी 4 जाणांच्यो फी वाडल्यो. आयच्यो भशेन फी तेन्नाच्यो त्यो 103 रुपया 6 म्हयन्यांक. इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर माय too much, फादर. हय. पण हांव म्हज्या आवय बापायकूय वालोर दिता की तेंच्यांनी कश्ट खूब केले. म्हजो बापा आतां 92, आवय 81. प्लस भाव भयणां आसा म्हाका. सो म्हाका अभिमान दिसता की कोणा कडेन मागून घेतला आसत पण कोणाक त्रासान घालूंक ना, कोणाचे पयशे खावंक ना, कोणाची प्रॉपर्टी खावंक ना. ओके, सो ही वॉज हार्ड वर्कींग. सो तो टॅक्सी घेवन 5 वतालो, पण सांजचो 5 पयलीं भुरगीं आहा म्हणून बेगीन येतालो घरा. नो वायसीस, कसलेच वायस ना. ओके, व्यसन कसलेंच ना. सो तातूंत आमी तग मारली, नाजाल्यार शिवरली आमी रस्त्यार पडटले आशिल्ले. कित्याक कशें आसता, रिलेशन हे सगळे तुका जेन्ना यू आर डुईंग व्हेरी वेल तेन्ना सगळे लागीं येतात. जंय गोड आहा थंय दोमळे आसा, जंय साखर आहा थंय मुयो आसा. सो म्हज्या आवय बापायक म्हाका दिसतालें हांवें कितें तरी करचें. आनी हें म्हाका आनी एक बरी क्वॉलिटी आसा, म्हणजे हांव म्हज्या मनान कितें आसा तें ऑलवेज शेअर करता कोणाय बरोबर, ऑर यू हांव कन्सल्ट करता. सो हें उलयता हांवें मनोहर पर्रीकराक हांव मेळटालोच विकली 2दा 3दा. तेन्ना तो ही वॉज जस्ट मनोहर पर्रीकर. तेन्ना तो IIT स्टुडंट जावन आयिल्लो आनी ती खंय तरी करसवाडा तेन्ना फॅक्टरी सुरू केल्ली. आनी हांव तेन्ना 5वी 7वी 8वी. नॉट इवन MLA. एब्सोल्युटली नो. सो ही वॉज अ नॉर्मल पर्सन. सो तागेर हांव येतालो, ताज्या आई बाबा केन्ना हांव दळून हाडून दितालो, तांगेर बसतालोच हांव येवन सांजचो. शाखे वयल्यान आयलो की तो यो जोशी यो म्हणटालो, व्हरतालो म्हाका. सदांच ताणें म्हाका जोशी म्हणप. ताचे कडेन हांव उलयता ताणें म्हाका जेन्ना परिस्थिती सामकीच 12वेन कठीण जावंक लागली आनी हांव अकावंट्स वॉज माय बेस्ट सब्जेक्ट. अच्छा. म्हाका अकावंट्सान 99 पडटाले, 100क 100 पडटाले. बाकी सगळ्या सब्जेक्टांनी सेकंड क्लास, पण अकावंट्सान हांव सारको टॉपर. म्हणजे अकावंट म्हणजे फायनान्स बरें आशिल्लें. उलयता कितें जालें, परिस्थिती गंभीर जावंक लागली. हांवें मनोहराक तेन्ना म्हणलें की म्हाका परिस्थिती मातशी गंभीर आसा, की म्हाका मातसो कितें तरी काम करपाक जाय, सो दॅट आय कॅन सपोर्ट माय फॅमिली. सो तो म्हणलो पळय, तुजो इतलो स्वभाव बरो, आपणें तुका नोट केला, तूं सगळ्यांक हांसता, अडकिता, हेल्प करता. तूं म्हणलो इन्शुरन्स एजंट कित्याक जायना? हांवें म्हणलें नाका रे बाबा. हांवें म्हणलें खंय तरी आयकलां की इन्शुरन्स एजंट आयले लोक दरवाजे बंद करता. त्या उतराक ताणें म्हाका एक मिनटा भितर सांगलें की जोशी, तूं एक लक्षांत दवर की यू कॅन बी डिफरंट दॅन अदर्स. हार्डवर्क, ट्रस्ट, डिलिव्हरी अँड सिन्सियरिटी कॅन मेक यू सक्सेसफूल. तूं करून तरी पळय, तुज्या भितर त्यो क्वॉलिटी आसा. ओन्ली यू टू बी सिन्सियर, हार्डवर्क. त्या गुरुमंत्राचेर जे हांवें म्हजें करियर सुरू केलें आफ्टर 4 days, 29 ऑक्टोबर 1987. हांव आशिल्लो फर्स्ट इयराक, 12वी पास जावन. सो हांव LIC एजंट जॉयन जालो आनी कोणाकूच वळखना वाड्या वयल्या लोकांक सोडून, जांकां हांवें तांतयां सप्लाय केल्लीं आनी हांव तांकां तांतयां म्हणजे गांवठी तांतयां विकतालो, हेल्प करतालो. सो एवरीबडी वॉज नोईंग मी टील शिमेर पर्यंत म्हाका लोक वळखताले. म्हापसा मार्केटान म्हाका वळखताले. कित्याक तर आनी एक म्हाका क्वॉलिटी आशिल्ली, हांव सदांच म्हज्या बापायची गाडी धुतालो. वयल्यान धुवपाक 2 रुपया आनी टायर घासून धुवपाक 5 रुपया. आय एम प्रावड ऑफ इट, बिकॉज आज हांव म्हजी मर्सिडीज धुता. ओके, एन स्ट्रेट हिशोब बापाय बरोबर. सो तो म्हाका दितालो आनी मागीर हांव बापायकूय हेल्प करतालो. 100 रुपया दितालो, 2 रुपया दिसाक इंट्रस्ट, डेली 2 रुपया एड जावंक जाय म्हज्या त्या पयशांक. सो 100 रुपया पेट्रोलाक दिवप ताका सकाळ फुडें. तोय कसो म्हाका कळटालो, ओग्गी बसला, वचना कित्याक रे, गाडी धुल्या, कपडे घाल्या बी हे सगळे ड्रायव्हराचे, आनी बसला, वचना. पेट्रोल घालपाक पयशे ना, कित्याक काल जोडलेले पळय ते आमकां घरान खावपाक हाडलें. सो ह्या धर्तीचेर म्हाका आय हॅज टू रीड हीज फेस. सो LIC एजंट हॅज टू रीड दी फेस ऑफ द कस्टमर. आनी हांव ताका पयशे दितालो, क्लियर हिशोब, दिसाक 2 रुपया. म्हाका सांगपाक लज दिसना, ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांव सांगता. जनरली खंयचोय मनीस सक्सेसफूल जाला, हांवें खूब सक्सेसफूल मनीस पळयले म्हज्या लायफान, फाटलें उलोवंक सोदिना. आनी फाटल्या तुज्या हिस्ट्रीचेरूच तुजे फ्युचर रेकॉर्ड्स आसता. ओके, सो हांव ताका दितालो. आनी एक 500 जाल्या उपरांत म्हाका बापूय सांगतालो, आतां ते विसरून वच आनी एक 100 रुपया दी. सो असो म्हजो हिशोब बापाय बरो आशिल्लो. व्हेरी फ्रेंडली रिलेशन. टुडे माय फादर इज 92, लिव्हिंग अ एक्सलंट लायफ. आनी असो करून हांव 12th स्टँडर्डा नंतर LIC भितर सरलो. एक बरी गोष्ट की तुमकां दीस याद आसा खंयच्या दिसा तुमी सुरू केली ती फर्स्ट पॉलिसी याद आसा? एब्सोल्युटली. 29 ऑक्टोबर 1987 दनपारचे ऑलमोस्ट 12 सव्वा 12 जाल्लीं. LIC एजन्सी हांवें घेतल्या, ब्रांच मॅनेजरा कडेन आसा. म्हाका तर एजन्सी नाका आनी तो म्हाका म्हणटा तुका एजन्सी दिली, 15 रुपया फी. आनी म्हजो डेव्हलपमेंट ऑफिसर किशोर सिरसाट, ज्याच्या खातीर आज हांव ह्या लेवलाक पावला. सो ही इज लायक माय पॅरंट टू मी.
रामचंद्र सिरसाट, किशोर हे सिरसाट बिल्डिंगांत तांचो चलो, ताजो हांव फर्स्ट एजंट, इन्शुरन्स एडवायझर, जो तो LIC डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हणून जॉईन जावन आयला आनी दुसरे दिसा ताणें म्हाका धरला. ओके, आनी ते म्हाका धरपाक कारण सुचिता मंत्रवादी म्हजी शेजान, जी म्हजी भयण कशी म्हाका, आनी गाडी धुतना येतना वतना अडकिताले बरोबर खेळ्ळा, ती LICन टेम्पररी स्टाफ आशिल्लें. सो ताणें सांगलें तूं जर एजंट सोदताले एक भुरगो आसा, आनी त्याच टायमाक मनोहर पर्रीकारान त्याच 2 दिसा मनोहर पर्रीकारान सांगिल्लें की तूं LIC एजंट कित्याक जायना. सो फुला बालाक गाठ म्हणटात तशी एवरीथिंग इज कनेक्टेड, जावपाचें आतां जातलें. ताणें म्हाका येवन सांगलें तुका असो असो डेव्हलपमेंट ऑफिसर येतलो मेळपाक. हांवें म्हणलें म्हाका इंट्रस्ट ना. तेन्ना हांव अकावंट भरयतालो लोकांच्या शॉपांचेर. देवदत्त शिरोडकर सायकल शॉपार हांव ₹250 अकावंट भरयतालो. गौरीश ट्रेडर, मागीर रोहीत मेडिकल स्टोर, रोहन मेडिकल स्टोर, लॉट ऑफ हार्ड वर्क हांवें डन. 11 जाणांचे हांव अकावंट्स भरयतालो.